Esporamucha Palusha Ditya Tumo Kakulda Nikolsa Alalita Mucha Vipasa Ata Karma Kahanita Gulitu Shiryam Sarkar Shiriha Uso Poskata Tujhe tam Apus Pautana Vagiha Ligagavata या मिसाचिते समय पर्यासात अनाया पार्ल डिसोजा अचा पहिल्या जन्मदिवसाच्या उडासाक मिस पेटेता प्रकाश आणि अश्विनी डिसोजा तसेच आपणाच्या जन्मदिवसाच्या उडासाकार गंजान पेटेतात डोमिनिक लेविस प्रिमल वियोला मिरांदा तसेच सर्गम बलिदान जाऊन पेटेतात अमृता नरोन्ना आयरिन लोबो जॉयस आणि क्रिस्टी रोड्रिगस नतालिया डिसिल्वा आणि कुटाम डेनिटा डिकॉस्टा देवादीन दुलसिन पिंटोच्या आत्म्या मीस पेटयतात कुटुंबाचे सर्व सांदे सरगर जिवंत आत्म्याक मीस पेटयता योहान्य फ्रँक पुलकतरींत असल्या सर आत्म्याक मीस पेटयता डॅनी टेल्लिस देवादीन फेलिक्स लोबो हाच्या पहिल्या वर्साच्या मरणाच्या बुडासाक हे मीस पेटोवचे जावन आसा तशेंच सेबॅस्टियन कुटिनोच्या आत्म्याक विल्फ्रेड डिसिल्वाच्या आत्म्याक मीस पेटोवचे जावन आसा देवादीन जॉन सल्वादोर डिसोजा हाच्या आत्म्याक मीस पेटयता सिसिलिया कुटिनो सिरिल ओजवाल्ड रेगो हाच्या आत्म्याक मीस पेटयता जोसी रेगो शेर्विन वाज हाच्या MBBS फायनल एग्जामाच्या सक्सेसाक मीस पेटयता सल्डाना आनी सेरावा कुटाम तशेंच लॉरेन्स लोबो हाच्या बऱ्या भलायके पासत मीस पेटोवचे जावन आसा देवादीन जेम्स क्रास्ता हाचे आत्म्याक हे मीस आमी पेटयता बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सुम्य जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवासो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवो तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो जेजू ख्रिस्ता थंय मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो मनीस सैमान स्वार्थी आपणाक कितें बरें लागता आनी उपकारांक पडटा तें जोडूंक कितेंय करूंक शकता थोडे फावटी हेरांक वायट वा अन्याय करूंक तो जोडूंक पेसारता जेजू थंय अशेंच घडलें ताचेच जुदेव भाव ताणें करचीं कामां ताणें उलोवचें सत स्विकार करच्या बदलाक जेजूक ताणें नेगारलें आनी ताका लागड कसो काडचो म्हूण पितोरी मांडली मोगाचें न्हू जेजूचे पाटलावदारी जाल्ल्या आमी ताचे परी धैर्यान सतान जियोंक जाय असली कृपा ह्या मिसाच्या बेटेंत आमी मागया मोगाळ बाबीन या पवित्र रितीन फावते बरी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां आमी वळखून घेवया हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट धरून आनी बरें चलून हांवें जायतीं पातकां केल्या हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध ह्या पसत घेवन सदां संकार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता सर्व पदवेदार देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं आमेन
प्रार्थूया. सर्वेश्वरा काकुळदारा देवा, तुझे पवित्र सभेक अधिक अधिक नितळ कर आणि दिसान दीस राखून सांभाळ. तुझे विने तिच्यान स्वास्थ्येन जिवंक नजो देखून तूं तिका निरंतरी सलय. आमच्या सुम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुझे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेतन रजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. रायाच्या दुसऱ्या पुस्तकांतलें वाचप. आरामाच्या रायाच्या सेनापती नामानाक ताचो धणी मनान आनी गौरवान लेखतलो, कित्याक ताचे उदेशी सोरेस्परान लोकांक जैत दिल्लें. तो एक वीर मनीस, पूण तो कोडाचे पिडे वरवीं कश्टतलो. आराम घरांनी एक पवटी इस्रायलाचेर धाड घालून थंयचे एक ल्हान चलयेक धरून हाडली. ती नामानाची बायलेची साकण जाली. तिणें आपणे धणिनीक म्हळें, म्हजो धणी सामार्याच्या प्रवाद्याक मेळोवंक गेल्लो जाल्यार तो ताचें कोड बरें करतो आसलो. नामानाक वचून आपल्या धणयाक सांगलें, इस्रायलांतली चली अशें आनी अशें म्हणटा. आरामाच्या रायाक जाप दिली, तर वच, हांव इस्रायलाच्या रायाक एक पत्र बरोवन दितां. नामान भायर सरलो. ताणें आपणा सवें 10 रुपयाची तालेंतां 6,000 शेकेलां भांगर आनी 10 जोडी मोलादीक मुस्तायकी घेतली. ताणें इस्रायलाच्या रायाक आपणें हाडिल्लें पत्र दिलें. तातूंत अशें बरयल्लें आसलें, ह्या पत्रा सवें हांव म्हज्या सेवका नामानाक तुवें ताका ताच्या कोडांतलो बरो करचे खातीर तुजेशी धाडटां. इस्रायलाच्या रायान हें पत्र वाचून आपली मुस्तायकी पिंजली आनी म्हळें, मरण वा जिवीत दिवंक हांव कितें देववे? कोड लागल्या मनशाक बरो करचे खातीर तो ताका म्हजेशी धाडटा. तो अशें म्हजे कडेन झगडें करूंक सोदता म्हूण तुमीच चिंतून पळया. इस्रायलाच्या रायान आपली मुस्तायकी भिजली म्हणून एलिशान आयकलें तेन्ना ताणें रायाक अशें सांगून धाडलें, तुवें तुजी मुस्तायकी कित्याक पिंजली? तो म्हजेशी येवं आनी इस्रायलांत एक प्रवादी आसा म्हूण ताका समजलें. नामान आपल्या घोड्या आनी रथा सवें आयिल्लो आनी एलिशाच्या घराच्या मुखार रावलो. एलिशान ताका सांगलें, वस आनी जॉर्दान न्हंयत 7 पावटी ना आनी तूं नितळ जातलोय. पूण नामानाक राग आयलो आनी तो थंयसो गेलो म्हणून तो म्हाका मेळोवंक भायर सरतलो, हांगा उबे रावन सर्वेस्परास आपल्या देवाचें नांव उलो मारतलो. पिडा लागले सुवातेर आपलो हात भोंवडयतलो आनी अशें कोड बरें करतलो म्हूण हांवें चिंतलें. दमास्काच्यो न्हंयो आबाना आनी फारपार, इस्रायलाच्या सगळ्या उदका प्रास चड बऱ्यो न्हंय गाय. तातूंत न्हांवन हांवें नितळ जावयेत न्हय. अशें रागान भायर तो सरलो. पूण ताचे सेवक ताचेशी आयले आनी तांणी ताचे कडेन उलोवन म्हळें, बापा, प्रवाद्यान तुका हाचे प्रास चड कश्टाचें काम करूंक सांगलें जाल्यार तूं तें करिनासतना रावतय. तर आतां ताणें तुका ना आनी तूं नितळ जातलोय म्हूण सांगलां, देखून तूं तें अवश्य करूंक जाय. हें आयकून तो जॉर्दानांत देवलो आनी देवाच्या मनशाक सांगले प्रमाणें 7 पावटी न्हंयत बुडलो. ताचें आंग एक ल्हान भुरग्याच्या आंगा बरी जालें आनी तो नितळ जालो. तो आपल्या सगळ्या परिवारा सवें देवाच्या मनशाशी परतून गेलो आनी ताचे मुखार रावून ताणें म्हळें, सगळे पृथ्वीचेर इस्रायलांत शिवाय हेर खंयचोय देव ना म्हूण हांव आतां जाणा. देवाचें उतर हें. देवाचें उतर. म्हजो आत्मो देवाक जिवन देवाक ताणयता. केन्ना वचून देवाचे सदरे मुखार रावूंक म्हाका मेळात. म्हजो आत्मो देवाक जिवन देवाक ताणयता. केन्ना वचून देवाचे सदरे मुखार रावूंक म्हाका मेळात. जशें मेरू वमते झरीक ताणयता
तशें म्हजो आत्मो तुका अतिरेकता म्हज्या देवा. म्हजो आत्मो देवाक जिवंत देवाक केन्ना वचून देवाचे सत्रे मुखार रावूंक म्हाका मेळत. म्हजो आत्मो देवाक जिवंत देवाक तान येता. केन्ना वचून देवाचे सदरे मुखार रावूंक म्हाका मेळत. म्हजो आत्मो देवाक जिवंत देवाक तान येता. केन्ना वचून देवाचे सदरे मुखार रावूंक म्हाका मेळत. तुजो उजवाड आनी तुजे सत म्हाका पाटय. तींच तुज्या पवित्र दोंगराक वाट करूं आनी तुजे निवासाक म्हाका पावों. म्हजो देवाक जिवंत देवाक तान येता. केन्ना वचून देवाचे सदरे मुखार रावूंक म्हाका मेळत. सर्वेस्पराचेर हांव विश्वास दवरतां. ताच्या उतराचेर हांव पातयेवन रावतां. कित्याक ताचें सवें आसा काकुळट आनी तारणाची भरती. सर्वेस्पो तुमचे सवें आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. जेजू नाझरेताक आयिल्ल्या वेळार सिनेगोगाच्या लोकां लागीं तो म्हणा लागलो, सतस हांव तुमकां सांगतां, खंयच्याय प्रवाद्याक आपल्या स्वंत गांवांत मान मेळना. आनी एक सत गजाल तुमकां सांगतां, एलियाच्या काळार 3 वर्सां 6 म्हयने पावसाची शेण नासतना सगळ्या गांवार व्हड दुकोळ पडलेल्या वेळार इस्रायलांत जायत्यो विधवी आसूंक आसल्यो. तरी पळोवन तांचे मदले एकलेय लागीं देवान एलियाक धाडलो ना. बगा धाडलो ताका सिदोन गांवच्या सारेप्ता प्रांतांतले एक विधव स्त्री सरशी. तशेंच एलिजेव प्रवाद्याच्या काळार इस्रायलांत सबार कोटकार आसूंक आसले. तरी पूण तांचे मदलो सिरियाचो नामान शिवाय हेर कोणूच नितळ जालो ना. हें आयकून सिनेगोगांत आसलेले सुमेस्त रागान कडकडून उठले आनी जेजूक शहरा भायर वडीत व्हरून गेले. तांचें शहर बांदून हाडलेल्या दोंगराच्या शिखरांत हांवन ताका सकला लोटून घालचो म्हूण तांची आलोचना जाली. पूण जेजू तांचे मदल्यान शिदा उतरून आपली वाट धरून चल्लो. देवाचे उतार हे वागणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त दैमगाच्या बाबांनो आनी भयणीनो, हंकाऱ्यांक गर्व्यांक कोण आपणाच्या आस्त बदकाचेर आपणाच्या बुद्धवंतकायेचेर बरवसून जियेता ताका देवाची महिमा कळी जायना. ताका देवाचेर पातयेवंक तितलें सुलभ जायना. कोण दुबळो, कोण ल्हानवीक, कोण आपणाचें सर्वस्व देव जावन आसा, जे कितें म्हजे कडेन आसा तें सगळें देवान दिल्लें म्हणून ल्हानवीकपणान कोण जियेता ताका देवाची महिमा कळी जाता. देव आपणाकच त्या व्यक्तीक उगडापें करता. हें सत आयच्या पयल्या वाचपांत आमी वाचून समजयत. आरामाच्या रायाचो सेनाधिपती नामान एक कोटकार, पूण जाल्यार तो सेनाधिपती बळवंत मनीस. ताच्या राया मुखार तो एक पातयेन असो मनीस जावन आसलो, बलिश्ट जावन आसलो. पूण ताच्या बायलेची साकरन एक इस्रायलगारन एक सत उगडापें करता की जर तर इस्रायलांत आसच्या एका
प्रवाद्यासरशी नामान गेलो जाल्यार तो नितळ जातलो, बरो जातलो. एक साकरन एक विशेष पात्यनी उसारता. इस्रायलचो देव, बलिश्ट देव ताच्या प्रवाद्या मार्फत आका बरें करतलो. नामान हें उतर आयकता आनी थंयसर वेता. आपणाच्या सेवकाक घेवन तो थंयसर गेल्ल्या वेळार एलिशा प्रवादी ताका म्हणटा, जॉर्दान न्हंयत 7 फावटी तुवें बुडोवंक जाय. तेन्ना ताका राग येता, म्हज्या गांवांत उदक नातलें गी, न्हंय नातल्यो गी, हांगा येवन हांवें बुडात जाय गी. पूण तेन्ना ताचे सेवक ताच्या कुमकेक येतात आनी म्हणटात, कश्टाचें काम तुका त्या प्रवाद्यान विचारूंक ना, ताणें सांगलें कर, बरेंपण जायत. आनी सेवकाचें उतर तो आयकता आनी तातूंत राग निवळटा आनी तो उदकांत बुडटा आनी नितळ जाता. ह्या दोनी साकर्न आनी साकर्नची सेवकाचे ते विश्वास देवाचेर, देवाच्या मनशाचेर, प्रवादेचेर असलो विश्वास आमकां व्यक्त जाता. सादी मनशां ती साकर्न आनी सेवक सर्व बलिश्ट आपणाच्या धनियाक एक सलाह दितात, पातकिनेची सलाह. हांगासर आमकां कळोवन येता की ल्हानविकांक देव आपणाचे महिमा उगडापें करता. तेन्ना आमी आयच्या वांजेलांत आयकता, आमी देवा विशयांत मायेत जोडल्यार, समजून जोडल्यार, वाचून समजून जोडल्यार आमकां देवाची महिमा प्रगट जाता म्हणल्यार खात्री ना. जर तर आमी देवाक वळखता, देवा विशयांत मायेत जोडच्या बदलाक देवाक मायेत जोडल्यार वायट ना, पूण देवाक आमी वळखता, देवा थंय आमी संबंद रचता, देवा थंय आमी विश्वासान जियेता, तेन्ना देवाची महिमा आमकां प्रगट जाता. देव ताकाच आपणाक उगडापें करता आनी ताचेर पातयेवंक आमकां सोंपें जाता म्हूण आयची वांजेली आमकां सांगता. कित्याक जुदेव लोक जेजू विशयांत तांणी मायेत जोडली. कोणाचो पूत तो, कसलें काम करतलो, आमचे मदलो वो, हाका आमी कशें पातयेवचें. ताका एक प्रवादी म्हूण ते लेखिनात, कित्याक ताका ताचे विशयांत तांकां मायेत आसली. आनी ही मायेत तांणी ती तांचे बरोबरसो आनी भावार्थ जावन तांणी कन्वर्ट करूंक ना. आनी त्या देखून जेजूक स्विकार करूंक, देवाचो पूत म्हूण स्विकार करूंक, एक प्रवादी म्हूण स्विकार करूंक, माखलोलो म्हूण स्विकार करूंक तांकां कश्ट मारतात. तर मगाच्या भावना आनी भयणो, आयचो संदेश इतलोच, आमी सर्व जाणरी जाल्यार, आमकां शिकप जायतें आसल्यार, आमचें तें आस्त बदीक आसल्यार, संवसारांत स्थान मान पदवी आसल्यार, कोण हें सर्व देवातावन म्हाका फावो जाला म्हूण ल्हानवीकपणान मर्य बरी कालते जावन जियेता, तांकां तोच देव उंच उबारता आनी आपणाची महिमा प्रगट करता. तर आमी आयच्या दिसा ह्या ल्हानवीकपणा विशयांत नियाळ करया आनी सदांच कालते जावन ल्हानवीक जावन जियोंक प्रयत्न करया. तसो सोमी ह्या वेदीचेर येवचो आमकां हें भाग फावो कर म्हूण मागया. म्हजे मोगाळ भाव भयणो, म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवेदा देवपा म्हणटा तसलें जावं म्हूण मागात.
देवा आमच्या बापा तुझे भक्ती करूंक कालतिकायेन आमी तुका ही देणी ओपून दिता ती आमच्या थरण असो संस्कार जायशें कर या आमी मागता आमच्या सुम्या जेजूचे नावी आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सवाय आसूं. आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परांत पारतांव. सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिन वासुया वयशे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदार आनी ससनाच्या देवा सर्वकालीन सर्वतय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो त्याग उपास करून तुका दिन वासूंक तूं आमकां फरमायताय ताचे वरवीं आमचे पातकी सैंब आमी दामून दवरतल्या अशें आमचे मस्तीचेर आमी जैत व्हरतल्या तुज्या काळजाचे उदार पावन आमच्या दोळ्या मुखार दवरून आमी काळजान उदार जातल्या आनी आमकां उणें करून गरजेवतांक आदार दिवंक पावतल्या हे परी आमचे सर्वनेचे परबेक तूं आमकां तयार करताय देखून सगळ्या तुज्या दुतां भक्तां संगाती तुजी स्तुती आमी गायता. पवित्र 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 दळपराचो सर्वेस्पर सर्ग आनी संसार भरला तुझ्या वैभवान उंचरगी तुका जय जय सर्वेस्पराच्या नांवी येता जय उंचरगी तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावन ती आमकां आमच्या सुमी जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें बुंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खयात ही म्हजी कूड तुमचे पसोत समर्पूंची. तेच परी जवान जातस ताणें काल्स घेतली तुका नव्या दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत पातकांचें बक्षाने मेळच्याक तुमचे पसोत आनी सुमेस्त मनशां पसोत तें वारोवतलें हे म्हज्या उगडासाक करात. Bavarta so good pergetuya. Sumi Jesu melo, Sumi Jesu melo, Sumi Jesu jivanza. Oh, Bavarta so good, Ami Bhagata, Jesu Govyane. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सर्वनेची काल्स तुका समर्पिता. तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड रगा सेवतल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगेवन बापा पिटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरोसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणींची खाकलूत कर तांकां तुजे इश्टगातीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. ओंकार मोरये देवाचे माये संगाती भगेवन सुजे तिचो पती भगेवन धर्मता आनी सर्व काळीन तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगत तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगता
Tias Jezutai, Povitratmecha Yekpona, Sarpodvedar Bapa, Sarvandanani Vaibhautuka, Sasnacha Sasna. आमच्या सर्वंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन दीर्घेवन मनोवया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज्य येवं, तुजी खुशी सदां जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो आज आमकां दी आनी आमचे चुकलेल्या शिकाव तशी आमची पातकां वगोस आनी आमकां तारणे पडोवं नाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवार दे करून या जिवितांत सवस्त काय आमकां दी. सर्गींचे भागणी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशेन अतिरिक्तल्यांक आमकां तुजे उदार काकोळतीन सरपातकांतली सुटय आनी सर्वांकांतांतली वाटय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावरताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमने तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ. तुमची येतेन रजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सम्याची शांती सदां काल तुमचे सवय आसूं. माय म्हाका सगळ्यात जावन एकामेका शांती दियात. देवाची शिळे संसाराचे पाप करतले आमची काकूळ कर. देवाची शिळे संसाराचे पाप करतले आमची काकूळ कर. देवाची शिळे संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळया ही देवाची शिळी संसाराचे पाप करता ती ह्या शिळेच्या जेवणाका पयल्यान ती सुभागी. सम्या तुवें आमचे भितर आमच्या म्हाका फोवना पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. अवतमी कुमगाराचें विधान. मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पाती येता. हांव सर्वस्त प्रास तुजो चड मोग करता आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आश येता. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेव हांव तुका वेंगून धरता आनी हांव तुजें तें संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू, तुजें तांव केदींकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. Soul
प्रार्थूया. सर्वेस्परा आमच्या दयाळ बापा, तुझ्या पवित्र जेवणांत आम्ही वांटो घेतला, ताचे वरवीं आमची अंतस्करणां अदीक नितळ जावं आनी आमचे मदें मनाचो आनी काळजांचो एकवट चड आनी चड वाडत वचूं हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रत्मो तुमचेर आपले आशिर्वाद घालूं वचून येयात. क्रिस्तचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. Amen.